पयर 3 तारखेक जो सकाळीं फांतोडेचेर एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जाल्लो. लयराई जे धुंड आशिल्ले थंय एक जे स्टॅम्पेड जाल्ले, तितून कितलेशे लोक इंजर्ड जाल्ले. टोटल 6 लोकांक मरण येयलें त्या इन्सिडंटान आनी कितलेशे लोक इंजर्ड आशिल्ले. तितून आनी जे मेजर इंजर्ड आशिल्ले तांकां जीएमसीन शिफ्ट केल्ले. जीएमसीन टोटल 21 लोकांक शिफ्ट केल्ले, जांकां मेजर इंजरी आशिल्ली. तितूंतली सद्या 10 जाण डिस्चार्ज दिल्ले आसा आनी 19 जाण आसा तांकां अजुनूय थंय अंडर ऑब्जर्वेशन दवरिल्ले आसा. जे 21 जाणां शिफ्ट केले जीएमसीन, तितूंतले 7 जाण सिरियस इंजर्ड आशिल्ले, ते क्रिटिकल कंडिशन आशिल्ले आनी आतां जी म्हायती गावता हिसपान की जे 7 जाण क्रिटिकल आशिल्ले, तितूंतले 6 जाणांक मातशे तरी स्टेबिलिटी गावल्ली आसा. जो एक पेशंट आसा तो क्रिटिकली इंजर्ड आसा, ताका किडनीक मार आसा, तशेंच तेजे ब्रोकन रिब्स आसा, तशेंच तेजे तकलेक मार लागलेलो आसा. अशें आयकपाक येता की ताका मातसो शॉकूय बसलेलो आसा. जेन्ना ती स्टॅम्पेड जाली तेन्ना तितून मातसो तो शॉकानूय गेल्लो आसा. आनी जे बाकीचे 6 जाण आशिल्ले ते मातशे तरी सद्या ते स्टेबल जाल्ले आसा. ज्यो मेजर इंजरी आशिल्ली चडशे लोकांक त्यो म्हणल्यार ब्रोकन रिब्स, फ्रॅक्चर बोन्स आनी चडशे जाण जे जेणे स्टॅम्पेड जाली तेन्ना लोक एकामेकाचेर चडले तेन्ना खूब जाणां पोटाक मार बसलेलो आसा. ब्रोकन रिब्स जाल्ले आसा. बोन्स भितरचे आसा तांकां क्रॅक आसा आनी ते कारणान जे जेंकां मायनर इंजरी आशिल्ली, जेंचे हात फ्रॅक्चर आशिल्ले ओर तांकां बारीक बारीक फ्रॅक्चर आशिल्ले तांकां रोखडेंच इमिजिएट ट्रिटमेंट तांकां रोखडेंच इमिजिएट ट्रिटमेंट दिवन तांकां डिस्चार्ज दिल्ले आशिल्ले. पूण जेंकां मेजर इंजरी आशिल्ली तांकां जीएमसी शिफ्ट केल्ली आसा आनी आतां पर्यंत 19 पेशंट जीएमसीन अजुनूय एडमीट आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेन श्री कुंकळकार.